सगळे जाणाय की दिल्लींत लिटल फ्लावर चर्च लाडो सराया ही इगोज डिमॉलिश जाली. ही इगोज डिमॉलिश जाली आनी जेन्ना आमचो नॅशनल कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल गोंया पावलो तेन्ना इतलो बोवाळ जालो आनी हे सगळे डायवर्ट जाले इगोजीचेर. अरविंदजीन जेन्ना गोंया आयलो क्लियरली सांगलें की दिस चर्च हॅज बीन डिमॉलिश्ड बाय द DDA. दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन ही चर्च डिमॉलिश केल्या अँड ही विल एन्श्योर जस्टीस. हे चर्ची फाटल्यान डिमॉलिशना फाटल्यान जी कॉन्स्पिरसी आहा ते कॉन्स्पिरसीचेर आम आदमी पार्टीचो दिल्ली गव्हर्नमेंट जस्टीस दितलो म्हणून. जेन्ना BJPचो JP नड्डा तो आयलो ताणें एक प्रेसांत एडमीट केलें की येस दीस डिमॉलिशन हें जें डिमॉलिशन आहा तें DDAन केलां म्हणून तेणें एडमीट केलें. आनी दिल्ली पुलीस इनवॉल्ड आहा इन ऑर्डर टू गेट दीस डिमॉलिशन डन. आनी दिल्ली पुलीस इज अंडर द सेंट्रल म्हूण युनियन टेरिटरीन सगळ्यांक खबर आहा. सो JP नड्डा ऑल्सो हॅज एडमिटेड इट. बिसायड्स दीस जी दिल्लीची कॅथलीक चर्च इन दिल्ली मायनॉरिटी कमिशन आहा मायनॉरिटी कमिशनानूय एक स्टेटमेंट लेटर काडलो क्लियरली सेइंग that this demolition is done by the DDA. They have full faith in the Arvind Kejriwal government. He will give us justice. इतल्यो जेन्ना आमचे कडेन सगळे हे कम्युनिटीचे वडील जेन्ना आमकां सांगताय तरी पूण काँग्रेस आनी तांचे दुसरे भागीदार फकत आम आदमी पार्टीच्या फाटल्यान लागले. पूण फायनली टू नेल द कॉफिन म्हणटाय ते भाशेन लिटल फ्लावर चर्च ताचो जो फादर आहा फादर जुझे ताणें काल एक लेटर काडलें आतां डिक्लेअर करपाक which I will pass it on to all the media. In this letter now finally the church has also said, and here the church says that we believe the statement of the Chief Minister Arvind Kejriwal and that the Aam Aadmi Party government did not have any knowledge about the demolition of Little Flower Church in Delhi. He also goes and says that this church was demolished by local people and local officials. Local people and local officials म्हणून father clearly सांगताय without the knowledge of the concerned government. Chief Minister has regretted the demolition and assured us his full support. We have full faith in the Chief Minister. आज चर्च काढून ही लेटर हाडटा आख्खे गोंयकारांक आज हे सगळे एविडन्स दाखोवन एक रिकॅप करपाक दाखयता. All this is being done to polarize the Catholic community, to polarize all the communities here in Goa. आमकां या प्रत्येक कोणूय इंडियेक कोणाक नाका कोणाक गेले रिलिजियस हार्मनी डिस्टर्ब जालोले. हे जेन्ना लिटल फ्लावर चर्चीन जेन्ना ही लेटर क्लियरली सांगल्या मायनॉरिटी कमिशनरान जेन्ना क्लियरली सांगलां जेन्ना आमचे बिशपान थिंगा दिल्ली क्लियरली सांगलां जाल्यार चर्चिल आलेमांव दिल्ली कित्याक पावलो. वाय डीड ही रीच टू दिल्ली हे आज क्वेश्चन मार्क. हे सगळे गोंयकारांक आज जाण जावपाक जाय. सो हे जावन आहा एक कॉन्स्पिरसी. इम्पॉर्टंट थिंग चर्चिल आनी काँग्रेस दोगोय जाणाय this is demolished by the DDA. They very well know that this church is demolished by the DDA and it is a conspiracy to demolish this church. No documented proof आडले आनी मोडले तेंकाय खबर आहा. पूण हे जाण आसतना कित्या चर्चिल थिंग पावलो ही गरज आज सगळे गोंयकारांक जाण जावपाची. व्हेरी इम्पॉर्टंट. लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आनी चर्चिल आलेमांव दोगांय गेले चार्ज शिटाचे हियरिंग आशिल्ले काल तेंका आपयल्ले. हे हियरिंग आहा म्हूण
तो पावलो दिल्ली. चर्चिला कडेन आज विचारपाक सोदता सगळे गोंयकार. चर्चिल, did you meet any BJP leader in Delhi? Did you go to meet any senior leader of BJP in Delhi? How did you reach the site of the church when the church is protected by huge police force? Who gave you police clearance? Whose connections in BJP did you use, Churchill? चर्चिलान कोणा गेले BJP कनेक्शन यूज केले थिंगा इगोजी कडेन पावपाक. चर्चिलान सांगपा जाय आज हो जो आखो किओस क्रिएट केला हो काँग्रेसान आनी काँग्रेसाचे जे हे इश्यू बेस्ड सपोर्टर्स ऑफ NCP तेमी हो किओस इतलो क्रिएट केला की लोकांक आज कन्फ्युजनांत. वी आर ट्रायंग टू ensure and tell everyone in Goa. आज ये सगळ्यांनी ये मायनॉरिटी कमिशन जावं इगोज जावं बिशप थिंगाचो सगळे आज भायर सोन कित्याक उलोवपा पावले कित्याक ते जाणाय काँग्रेस आनी BJP आनी हे तांचे जे लेमडे आहाय थिंग वयताय ते दे आर ऑल कमिंग देर टू पोलरायज दीस इश्यू. पावर डिबेटीक तेंकोडे तोंड ना जालें. 2 सोमनां सगळे BJP अकबर आशिल्ले. तेंक सांगलेलें उलयनाकाय म्हूण हेचेर कित्याक तेंक खबर आहा DDA न्हू म्हूण. पूण जेशी काल पावर डिबेट जाली ते पावर डिबेटीको तेंको तें ताणू जायना जालें. जे गव्हर्नन्स मॉडल पावराचे तेमगे चलता तो सांबाळपा जायना. दे कुडंट फेस दॅट शेम येस्टरडे. सो येस्टरडे इवनिंग दे केम आउट विथ दीस चर्च इश्यू टू डायवर्ट द फोकस ऑफ गोवन्स. सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा ही जे MLA काल उलयल्ले आनी तेम सांगिलां ते 15 जाण एकठांय जावन पयस काण ही इगोज बांदतले. वालोर शाबासकी. आख्खे इंडियेक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया BJP has said that they are going to build a church. केन्ना BJPन एक कपेल पूण बांदलां? हे कोणा फटोवपा सोदताय? तुम 15 जाण एकठांय जावन तुम BJP रावन तुम इगोज बांदतले तुम कापोस्ताद आहा आनी तुम बांदून दितले ते आख्खे इंडियेकू आनी दिल्ली वचोन लोकां फोडनाकाय. डू नॉट पोलरायज द वोटर्स. डू नॉट क्रिएट डिसहार्मनी इन गोवा.